संतोषाची मेटा काढून भलतेपणी कुरपा सोडून सौम्य समोर येता ताची कृत्यामतीन आठवून महिमा स्तुती भेटून ताका अर्घां देता. संतोषाची मेटा काढून भलतेपणी कुरपा सोडून सौम्य समोर येता ताची कृत्यामतीन आठवून महिमा स्तुती भेटून ताका अर्घां देता. सर्वेश्वर तो देव आमचो रचना सर्गा संसाराचो. सर्वेश्वर तो देव आमचो रचना सर्गा संसाराचो. एका उतरान ताच्या संसार रची जालो आपल्या सारक्यान ताणे मनशाक रुपीत केलो देखून निसाकी बापयतो सर्वांचो. संतोषाची मेटा काढून भलतेपणी कुरपा सोडून सौम्य समोर येता ताची कृत्यामतीन आठवून महिमा स्तुती भेटून ताका अर्घां देता. अर्घां तुका सुमिया जेजू होगळाप तुका सुमिया जेजू. जेजू क्रिस्त ते मोगाच्या भाव भयणीनो हे मिसाचें बलिदान हांव तुमचे खातीर भेटोवन दिता. ज्या कोणाक येवकरिस्ताच्या बलिदानाक कोविड-19 निमती वचोंक जायना, ज्या गांवांनी लॉकडावन आसात, गांवांत परगांवांत आसलेल्या हांतुळणार पिडेंत आसलेल्या सयरू लोकां खातीर हे मिसाचें बलिदान भेटोवन तुमच्या भलायके खातीर हांव मागतलो. आज साद्या काळाचो दुसरो आयतार. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सुमी जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमच्याय सवे आसूं. भावार्थ असलेलो व्यक्ती आपणाच्या जिवितांत कंगाल जायना. भावार्थ एक देणे. भावार्थांत जियोंक एक आपोवणें. आमकां क्रिस्ती भाव भावडांक भावार्थ एक दिरवें. भावार्थ देवाचेंच दिरवें, देवाचीच काणीक म्हूण येता. भावार्था वरवीं आमी देवाक मानूंक साद आसा. भावार्था वरवीं जेजूक क्रिस्त म्हूण वळखूंक साद आसा. भावार्था वरवीं जेजूसू आमचो सोडवणदार म्हणून आमी मानून घेवंक साद आसा. भावार्थाचे देणे आसलेल्यांक हे येवकरिस्तीक बलिदान एक पेकोवन आशिर्वाद आनी वर्ते आराधन. तर मोगाच्या भावा भयणीनो, आमच्या आपोवण्याक सरी जावन आमी जियोंक आमकां आयशी लितुर्जी आपोवणें दिता. आनी आमकां हर एकल्यांक क्रिस्ती भावार्थान जियोंक आपोवणें मेळ्ळां. क्रिस्ती भावार्थान आमी जियेतना आमकां येवची हर एक पिडा शिडा दुबाव हे कंगाल आमकां करिना जावं. कित्याक बळवून देव आमचे मदें आसतना, ताजो आत्मो आमकां चलयतना, ताचें उतर आमचे खातीर ताणें दिल्लें आसतना आमी निराश जायना, कंगाल जायना. बगार आमी भावार्थान त्या कात्रेन ताच्या सांगाता जियेता. सबार फावटी आमी दुबावल्याव, आमची अस्कत काळीज अस्कत मोनो अस्कत भावार्थ. सबार फावटी आमी आमच्याच वाटेन चलोवन पातकाक बली जाल्याव. तर आयच्या दिसा
आमी कळत्या काळजान पश्चाताप काळजान देवा मुखार रावया, पदकाचे बोगसणे जोडून घेवया आनी येवकरिस्त फावो त्या रितीन आमी भेटोवंक आमकांच तयार करया. हांव पातकी सर पदवेदार देव बापाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता, मनान चिंतून आनी तोंडान उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासून भाग्यवान सदां संवकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थोवन मागता. सर पदवेदार देव आमचे काकोळट करूं आनी आमची पदकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Sumia kakuta, sumia kakulta, Krista kakulta, Krista kakulta, sumia kakulta. महिमा देवा, महिमा देवा, महिमा देवा, उंसगी आणि शांती त्याच्या इष्टा संसारी. सर्वेश्वरा देवा सगीच्या राज्या सपदवेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वाखणता. सया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता. सुमिया देवा, देवाचे शेडे तूं संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत. तूं बापाच्या उजवाक बसलाय आमचे मागणे मानून घे. कित्या कवितज्ञा सांगाती देवा बापाचे महिमे. जेजू ख्रिस्ता एकलोच तो पवित्र, एकलोच तो ईश्वर, एकलोच तो परमेश्वर. आमेन, आमेन, आमेन. प्रार्थुया. सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा, सर्ग आनी संसार तूं सलयताय. तुजे परजेची प्रार्थना दयेन आयकून घे आनी आमच्या काळार तुजी शांती आमकां फावो कर. हें आमी मागता आमच्या सुमया तुजे पुत्र जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो कर देव तुजे सगळे पवित्रत्मेचेपणान जियेता आनी रजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. सामुएलाच्या पहिल्या पुस्तकांतले वसाप.
देवाची सोल्या पेट असली त्या सर्वेस्पराच्या मंदिरान सामुएल न्हिदून आसलो तेन्ना सर्वेस्परान उलो केलो, सामुएल सामुएल. ताणें साप दिली, हांव हांगा आसा. आनी तो एलिशी धांवलो आनी ताणें म्हळें, हांव हांगा आसा, तुवें म्हाका आपयलोय? एलीन साप दिली, हांवें तुका आपोवंक ना, परतून न्हिदूंक वच. तो न्हिदूंक गेलो. परतून सर्वेस्परान उलो केलो, सामुएल सामुएल. तो उठलो आनी एलिशी वचून ताणें म्हळें, हांव हांगा आसा, तुवें म्हाका आपयलोय? पूण ताणें साप दिली, म्हज्या पुता, हांवें तुका आपोवंक ना, परतून न्हिदूंक वच. तेदोळ पर्यान सामुएलाक सर्वेस्पराची वळख नासली आनी सर्वेस्परान आपले उतार ताका तेदोळ पर्यान कलीत करूंक नासले. सर्वेस्परान परतून तिसरे फावटी सामुएलाक उलो केलो. तो उठलो आनी एलिशी वचून ताणें म्हळें, हांव हांगा आसा, तुवें म्हाका आपयलोय? सर्वेस्पर भुरग्यांक आपयता म्हूण तेन्ना एलीक समजलें. देखून ताणें सामुएलाक म्हळें, न्हिदूंक वच आनी तो तुका परतून उलो करीत जाल्यार जाप दी, उलय सर्वेस्परा, कित्याक तुजो सेवाक आयकता. सामुएलान आपल्या जाग्यार न्हिदूंक गेलो. सर्वेस्पर येवन ताचेशी उबो रावलो आनी आदले परी ताणें उलो केलो, सामुएल सामुएल. सामुएलान जाप दिली, उलय सर्वेस्परा, तुजो सेवाक आयकता. सामुएल वाडलो आनी सर्वेस्पर ताचे सवे आसलो आनी ताचे एकच एक उतार निर्फळ जावंक ताणें दिल्लें ना. देवाचे उतार हे. देवाचे व्हड उपकार. आपले तुजी खुशी करूंक हांव येता सर्वेश्वरा. आपले तुजी खुशी करूंक हांव येता सर्वेश्वरा. आशेव नाशेव सर्वेस्पराची वाट हांव पळयतालो. ताणें म्हजेर बागून दिश्ट घाली, म्हज्या उल्या कान दिले. एक नवें गीत ताणें म्हज्या तोंडार घाला, आमच्या देवाचें किर्तन तें. तुजी खुशी करूंक हांव येता सर्वेश्वरा. यज्ञ आनी पेटोवण्यो तुका नाका जाली, पूण तुज्या उतराक म्हजे कान उक्ते केले. होम आनी दोश परिहार बल्यो तुवें मागूंक नाय. तेन्ना आपले हांव येता म्हळें हांवें. तुजी खुशी करून हांव येता सर्वेश्वरा. तुजी खुशी करून हांव येता सर्वेश्वरा. सांव पावलोन कुरीत घरांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. भावां भयणीनो, कूड व्यभिचारा पसत न्हय, ती सोम्या पसत आनी सोमी कुडी पसत. देवान सोम्याक मात्र मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयलो न्हय, बगर आमकांय तो आपले सक्तेन उठयतलो. तुमच्यो कुडी क्रिस्ताचे सांदे म्हूण तुमी नेणात गी, पूण कोण सोम्याक एकवटता तो ताजे संगी एक आत्मो जाता. तर व्यभिचारांतावन फळाफळ घेया. मनीस आदारता ते हर एक पातक ताजे कुडी भायर तो करता, पूण व्यभिचाराचे पातक आपलेच कुडी विरोध तो करता. तुमच्यो कुडी पवित्र आत्म्याची मंदिरां म्हूण तुमी नेणात गी. तो सत्मो तुमचे थंय वस्ती करता न्हय. देवानच ताका एक देणे कसो तुमकां दिला. तुमी तुमचीच आस्त न्हय,
वर्तें मोल दिवन तुमकां विकतें घेतल्यात देखून तुमचे कडेन देवाक महिमा दिया. देवाचें उतार हें देवाचे व्हड उपकार. हालेलुया हालेलुया सर्वेश्वराचे हालेलुया. मेसिया तशें म्हळ्यार मागलेलो आमकां मेळ्ळो. उरपानी सत ताचे मारिफात आयले. हालेलुया हालेलुया सर्वेश्वराचे हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमच्याय सवे आसो. प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुमिया. दुसऱ्या दिसा जुवांव आपल्या दोगो शिसा सांगाता नव्यान थंय उबो आसलो. तवळ ताणें जेजूक तेणेच्यान समकून वेतना पळयलो आनी म्हळें, पळया देवाची शेळी. ही तांची उतरां आयकल्ले दोग शिस जेजूचो पाटलाव करन गेले. जेजू फाटीं घुवलो आनी ते आपणा फाटल्यान येताले ते पळोवन तुमी कितें सोदतात म्हणून विचारी लागलो. राब्बी तशें म्हळ्यार मेस्त्री तूं खंय रावताय म्हणले ते. येया आनी पळया म्हणून जेजून तांकां सांगलें. ते गेले आनी तो खंय रावता तें तांणी पळयलें आनी त्या दिसा ते ताचे सांगाता रावले. तवळ सांजेची सुमार 4 वरां जाल्लीं. जुवांवचें आयकून जेजू फाटल्यान गेल्ल्या दोगांतलो एकलो सिमांव पेद्रूचो भाव आंद्रे ताणें वचून पयलें आपल्या काश्य भावाक सिमांवक सोदून काडलो आनी मेसिया तशें म्हळ्यार मागलोलो आमकां मेळ्ळो म्हणून ताका सांगलें. उपरांत तो सिमांवक जेजू सरशी आपोवन हाडून आयलो. जेजून ताका पळयत म्हळें, तूं जुवांवचो पोतो सिमांव, तुका ह्या फुडां केफास म्हणटले. तशें म्हळ्यार पेद्रू वा कडप. आमच्या सुमी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हें. वखणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त ते मोगाच्या भावा भयणीनो, आज आमी 3 वाचपां आयच्या देवाच्या उतरांत नियाळ्ळीं आयकलीं. पयलें वाचप सामुएलाचें आपोवणें. दुसरें वाचप आमच्यो कुडी क्रिस्ताचे सांदे जावन आसात. तशेंच तिसरें वाचप तो रावता तो जागो तांणी पळयलो आनी ते थंय रावले. आमकां हर एकल्यांक क्रिस्ती भावार्थांत आपोवणें मेळ्ळां. पवित्र स्नानद्वारी मेळ्ळेलें आपोवणें क्रिस्ताची जावंकू. ह्या आमी देवाची दत्त भुरगीं जाल्या म्हूण सांगता आमकां पवित्र सल्लो. आनी आज ह्या आपोवण्यांत आमी तिरासाण सांबाळूंक आसा. ह्या आपोवण्यांत देवाचो ताळो आयकूंक आसा. तो ताळो आयकतना देवाच्या सत्येंत सामर्थ्येंत आमी बुडवून तो जावंक आसा. तर आज पयलें वाचप तुमी पळयल्लें आयकल्लें सामुएलाचें आपोवणें. सामुएलाक कितें गेलें, ताच्या आवयन मंदिरांत व्हरून सोडलो. कोणा सरशी? एलीशी व्हरून सोडलो. एलीच्या हाताखाल सामुएल भावार्थांत मागण्यांत पवित्रपणांत कसो वाडटा तें घडीत आज आमी हांगा नियाळटा. कित्याक देवाची सोल्ल्याची पेट आसली त्या सर्वेस्पराच्या मंदिरांत सामुएल न्हिदो नासलो. देवाच्या सोल्ल्याची पेट आसल्या त्या मंदिरांत सामुएल न्हिदो नासलो. तेन्ना सर्वेस्परान उलो केलो, सामुएल सामुएल. ताणें जाप दिली, हांव हांगा आसा.
आनी ताका कळीत जावना एलीन आपयलें म्हणून तो एली शिंदवलो आनी ताणें वचून विचारलें हांव हांगा आसा तुवें म्हाका आपयलोय एलीन जाप दिली हांवें तुका आपोवंक ना परतून न्हिदोवंक वच तो न्हिदूंक गेलो परत्यान सर्वेस्परान सामुएलाक आपयलें सामुएल सामुएल परत्यान तो उठलो परत्यान तो दवलो आनी विचारूंक लागलो एलीक तुवें म्हाका आपयली म्हज्या पुता हांवें तुका आपोवंक ना परतून न्हिदोवंक वच तेदोळ पर्यंत सामुएलाक सर्वेस्पराची वळख नासली आनी सर्वेस्परान आपलें उतर ताका तेदोळ पर्यंत कळीत करूंक नासलें सर्वेस्परान परतून तिसरे फावटी सामुएलाक उलो केलो तो उठलो आनी एलीशी वचून ताणें म्हळें हांव हांगा आसा तुवें म्हाका आपयलोय सर्वेस्पर भुरग्याक आपयता म्हणून तेन्ना एलीक समजलें सर्वेस्पर ह्या भुरग्याक आपयता ताका मिसावा खातीर सर्वेस्पर ह्या भुरग्याक आपयता ताचे सेवे खातीर आज आमच्या आवय बापायक समजोवंक जाय ह्या भुरग्याक देव आपयता गी ना गी म्हणून आज आमकां आमच्या भावार्थाच्या जिवितान देवान भुरगीं दिल्यांत आमी केवल तांकां कितें की एक इंजिनियर एक वैज ह्या संवसारी जिवितान मात्र तांकां आमी तरबेती दिवची न्ही बगार देवाच्या आपोवण्याक ताळो तो आयकूंक पाळो दिवंक तांकां आवय बापूय आमी प्रेरण जायसय कशें प्रेरण जावंक साद आसा एली बरी जाप दिवंक साद आसा आवय बापूय कुटुंबादारांत ती मागण्यांत आसा तवळ तें साद आसा ज्या कुटुंबांत मागण्या आसा थंय देव आपोवणी फुलतात आनी एलीशी वचून ताणें परतून सांगतना एलीक कळीत जालें देखून एलीन सामुएलाक म्हळें न्हिदूंक वचूं आनी तो तुका परतून उलो करीत जाल्यार जाप दी उलय सर्वेस्परा कित्याक तुजो सेवाक आयकता सामुएल आपल्या जाग्यार न्हिदूंक गेलो सर्वेस्पर येवन ताचेशी उबो रावलो आनी आदले बरी ताणें ताका उलो केलो 4 फावटी ताका उलो केलो सर्वेस्परान सामुएल सामुएल ताचें नांव काडून ताका ताणें आपयलो सामुएलान जाप दिली उलय सर्वेस्परा तुजो सेवाक आयकता मग भाव भयणीनो आज तुमी सोबार ह्या जाकांक रिलिजियसांक पळयतात या देवाचे सेवाक जावन सुवार्ता परगट करच्या पळयतात एक विशेष प्रेरण तांकां मेळ्ळें त्या प्रेरणाक तांणी ताळो दिवन सुमयेच्या वाटेन समकतना सुमयेच्या उतरा प्रमाणे जियेतना आनी तवळो आमकां आशिर्वाद आनी ताची मिसांव करचें भाग मेळटा सामुएल वाडलो आनी सर्वेस्पर ताचे सुवे आसलो आनी ताचें एकच एक उतर निर्फळ जावंक ताणें दिलें ना कोणें दिलें ना सामुएलान आज आमी मागणें करता देवाचें उतर आयकता आमचें तें उतर फळ दिता गी निर्फळ जालां सबार फावटी जावं पुरो काजारी जिवितांत युवा जिवितांत ह्या जागे जिवितांत आमी वाट चुकोवंक साद आसा पूण आज आमी निर्फळ जायनासतना फळ दिवची जाय जाल्यार देवाच्या उतरांत देवाच्या ताळ्याक आमी खान दिवंक आसा पाळो दिवंक आसा देवाचें उतर आमी नियळूंक आसा आज म्हजें तुमी उतर आयकशा जाल्यार तुमी तुमच्या काळजांत दारूण करिनाकात सबार फावटी आमी आमच्या काळजांत दारूण करता ह्या संवसाराच्या माज्यांत आमी बुडोवन गेल्या देवाचो ताळो आयकूंक ह्या संवसाराच्या आवाजा मदें आमकां वेळ ना सबार जाणांक सामुएल व्हरतो प्रवादी जाता सामुएला मरेफात दाविदाक मागतात मग भाव भयणीनो तर आज आमी निर्धार घेवया हरी एक युकरिस्ती बलिदानांत आमी ताजो ताळो आयकता हरी एक पोटी मागण्या करतना आमी ताजो ताळो आयकता देवाचें उतर वाचतना ताजो ताळो आयकता ताजो ताळो आयकत आसता ताजो पाटलाव जरी जावंक आमकां आपोवणें मेळटा ताणें दिल्ल्या बेसांत आमी तिरासणें जियोवंक आमकां आपोवणें मेळटा आयच्या अंतर्गितांत आमी आयकलें अबले तुजी कुशी करूंक हांव येता सर्वेस्परा आमी हर एकल्यानी सर्वेस्पराची कुशी करून जियोवंक आमकां आपोवणें लाभलां अशें दुसऱ्या वाचपांत आमी कशें जियेचंय म्हूण आमकां मार्गदर्शन दिता
कोडू व्याभिचारा पासत न्ही, ती सुमयां पासत आनी सुमी कुडी पासत. देवान सुमयाक मात्र मेल्ल्यान तो जिवांत उठयलो न्ही, मगर आमकांय तो आपल्या सक्तेन उठयतलो. आमकां आमच्या कुडीक तो पुनर्जिवनपण दितलो. आमच्यो कुडी पवित्रत्मेच्यो संदे क्रिस्ताचे संदे जावन आसात. कोण सुमयाक एक वाडटा तो ताचे संग एक आत्मो जाता. तर व्यभिचारांत पळापळ घेया मनीस आदारता ते हर एक पातक ताच्या कुडी भायर तो करता, पूण व्यभिचाराच्या पातक आपल्या कुडी विरोध करता. तुमच्यो कुडी पवित्रत्मेची मंदिरां म्हूण तुमी नेणात की तोच आत्मो तुमचे थंय वस्ती करता न्ही. देवान ताका एक देणें कसो तुमकां दिला. तुमी तुमचीच आस्त न्ही, वर्ते मोल दिवन तुमकां विकतें घेतल्यात. देखून तुमच्या कुडीन देवाक महिमा दिया. आज मगच्या भाव भयणीनो, आमच्या कुडीन देवाक आमी महिमा दिवंक आसा. आज आमकां कळीत आसा कितलोसो लोक आज निळशा पिंतुरांनी बरोवन गेला, बुडोवन गेला, ब्लो फिल्मांनी एडिक्ट जावन गेला, युट्यूबाक नाका जाल्ल्या चॅनलांक एडिक्ट जावन गेला. आज आमकां वाचप उगडासा काडटा आमचे कूड पवित्रत्मेचें थेंपल पवित्रपणान आमी जिवंक आसा. ताच्या आपोवण्याक आमी पाळो दिवन ताजो ताळो आयकोवंक आसा. त्या खातीर आज ताणें सांगलें उतर आमी घेवया, पवित्रत्म्याक दुखयन अशें आमी जियेवया. शिवांजलांत आमी आयकलें जुआंचे दोग शीस जेजू फाटल्यान समकातात आनी तातूंत एकलो शीस आंद्रे. तो जावन आशिल्लो सिमोनचो व्हड भाव. जेजू लागीं ताणें एक सवाल विचारलें, राब्बी तूं खंय रावताय? आनी जेजून तांकां सांगलें, येया आनी पळया. आज जेजू आमकांय सांगता, हे म्हज्या भावा, हे म्हज्या भयणी, तूं पळय. मागण्या जिवितांत देवाच्या उतराच्या सक्रामेंतांत तूं जियोंक आसा तुवें. म्हज्या सगळ्यात तुवें रावोंक आसा. पयस खंयी रावचें नाका तुवें. आनी ते गेले आनी तो खंय रावता तें ताणें पळयलें. आनी त्या दिसा ते ताच्या सांगाता रावले. सांगाता रावतना एक व्यक्ती विशयान आमकां कळटा. सबार फावटी आमी सांगाता नातल्या वेळार टिका टिप्पणी करता, विरोध उलयता, पळयनासतना एका व्यक्ती विशयान अपप्रचार करता. खंयच्याय व्यक्ती विशयान समजनासतना आमी अपप्रचार करूंक नजो. जेजू सांगाता रावले, ताका अनुभव जालो. उपरांत अनुभव जाल्लो सिमोन ताच्या भावाक येवन सुवार्ता दिता. पळय, जेजूचो अनुभव जोडलेले वगेत बसना आनी ते सुवार्ता वांटून घेतात. आवय बापूय आपलो अनुभव भुरग्यांक सांगाता मागण्या जिवितांत वांटून घेवंक आसा. ल्हान क्रिस्तांव समुदायांत आमी वांटून घेवंक आसा. मागण्या पंगडांत आमी वांटून घेवंक आसा. सेज समाऱ्या मदें आमी वांटून घेवंक आसा. अशें आमी वांटून घेता आसतना आमकां सर्गीचे आशिर्वाद बेसाव आमकां लाभता. मेसिया मागलोलो मेळटना आंद्रे आनी आनी एकलो शिस बदलता आनी ते सिमोनक प्रेरण दितात, जेजू लागीं आपोवन हाडटात. आज आमकां ही येवकरिस्ती बलिदान लितुर्जी आमकां स्पर्श करून आमकां बदलून आमी दुसऱ्यांक जेजू थंय हाडचे तसले शीस जाय. आनी अशें सिमोनक जेजू कडप म्हणलें, केफास म्हणलें नांव दिता. आमकां एक नांव आसा, जेजू सांगात आमचें नांव बळवोन जाता. पवित्र स्नानद्वारी आमी ताचे आपोवणें स्विकार केला. त्या आपोवण्यान ताजो ताळो आयकून ताळ्या पाळो दिवन जियेतना आमी जैतेवून जातेले. हांव तर मगोच्या भाव भयणीनो, सामेला बरी उलय सुमी आयकता तुजो साकोरो. सांपावलोन सांगलेल्या बरी पवित्रपणान ही कोड क्रिस्ताचो सोंदो म्हूण आमी जियोंक आसा. पवित्रतेचें तेंपल म्हूण जियोंक आसा. आनी तशेंच कशें जुआंचे दोग शीस जेजूचो ताळो आयकून पटलाव केल्ल्या बरी आमी क्रिस्ताचे खरे शीस जावन सताच्या उजवाडान आमी क्रिस्ताक साक्ष जावंक आसा. हें भाग आयच्या लितुर्जींत आमकां मेळूं दी म्हणून आमी एका काळजान एका मनान मागया. आमेन. आतां आमी आमच्या भावार्थाची उसळणी करया. सतमंता देवाक, सर्पदेदरा बापाक, सर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयाक, तो पवित्र मेरी गर्भी समवलो, ओंकार मरियेतान जल्मलो, पोन्स पिलाता काल ताणें कळ सोंसले, ताका कुर्सार जोडलो,
तो मेलो आनी ताका निके पिलो तो मेल्ल्या मध्ये देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यान तो जिवान जालो सर्गार चडलो सर पदवीधरा देव बापाच्या उजव्या बसला थंय जावन जिव्यांनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूं येतलो सदमंतां पवित्रत्म्या कथोलिक पवी सभे भक्तांचो एकतार पातकांचे भोगसाणे कुडीचें जिवानपण ससण्याचें जिवीत आमेन. मोगशनो देव आमचो सर्गीचो बाप आमची मागणी आयकता. आमचे आपूण जियोंक धैर्यान आनी विश्वासान जियोंक आदार दिता. त्याच बापा समोर आमची प्रार्थना आमी उसारुया. आमची जबाब बापा आमचे मागणें आयक. बापा आमचे मागणे आयक. बापा पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी परिस्थितीक भियेन आसता आपणाक लाभुल्लें आपोवणें आनी मिसांव धैर्यान प्रगट करूंक तांकां कृपा आनी पवित्रत्मेची ससाय लाभोई म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राष्ट्राच्या फुडाऱ्यांनी राष्ट्राच्या परजेच्या बरेपणा खातीर वावरूंक उदार मोन दी म्हूण आमी मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या कुटुंबांतल्या वडील आनी भुरग्यांक बरें मार्गदर्शन दिवन भावार्थान आनी देव बिरंतेची कुटुंबां बांदून हाडूंक जाय आसली कृपा दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या कुटुंबांनी देव आपोवणी फुलोवन दित कुटुंबांनी मागण्याचो आनी भोगसणाचो स्पिरीट सोडून दी आनी वडिलांनी आपली जबाबदारी मोगान आनी धैर्यान करूंक तुजो आदार दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या दिसांनी कोरोना पिडे वरवीं कश्टथेल्यांक तूं सांबाळ निराश्रितांक आदार जा आनी काम नासतना कश्टोवच्या भावा भयणींक विशेष मापान शेतकाऱ्यांचेर कामेल्या वर्गाचेर आशिर्वाद घाल तांकां बुजवण आनी आदार दी म्हूण आमी मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. मिसाच्या बलिदानांत वांटेली जावच्या हर एकल्यांक तुजें आशिर्वाद. जीं कोण हांतुरणार आसात जीं कोण कश्टांत आसात जीं कोण पिडेंत वळवळोन आसात तांकां तूं आदार दी. तांकां मेळ्ळेल्या आपोवण्याक सरी जाली जिणी जियोंक तांकां कृपा लाभय म्हूण आमी मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. तुमच्यो खासगी त्या सावा खातीर आमी मागया. सर्गीच्या बापा आमी तुज्या भुरग्यांनी तुज्या मुखार हाडली सर आमची मागणी दयेन आयकून घे आनी आमी आमच्या आपोवण्याचो अर्थ समजून पेल्याचे सेवेक पावचे तसली जिणी जियोंक जाय आसलो आदार फावो कर म्हूण मागता हांव. तुज्या पुता क्रिस्ता आमच्या सोम्या मोरेफात आमेन. वेदीसशी बापा येता अर्पण आमचे करता स्वीकार तूं कर म्हूण परत हांव बेसांव तुजें मागता. वेदीसशी बापा येता अर्पण आमचें करता स्वीकार तूं कर म्हूण परत हांव बेसांव तुजें मागता. सर्वेश्वर तूं आमचो रचणार सृश्टेचो भेटयता उंडो गोवाचो कर आमच्या वावराचो जेजूच्या पवित्र कोडीन बसून तिजे वेता खाण जावं. वेदीसशी बापा येता अर्पण आमचें करता स्वीकार तूं कर म्हूण परत हांव बेसांव तुजें मागता.
म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापा मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी मेहमेक आमच्या नाक्य पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्परा जितले फावटी आमी हे बलये सोगडास धरून संभ्रम करताव तितले फावटी आमचे सोडवणीचो वावर तूं चलयताय. देखून ह्या पवित्र गुठांत फावो ते बरी वांटो घेवंक आमकां निर्मी म्हूण मागताव. आमच्या सुम्या जेजूची नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमच्या सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. पळय अशें आमी करूंक फावो. पवित्र बापा, तुका दिन वासूंक आनी वाकणूंक आमचो नितीसो कायदो. तूं एकच देव, जिवो आनी कोरो. सर काळा आदी ससनाच्या ससनाक आगाम परजळान तूं जियेताय. तूं एकलोच बरो आनी सगळ्या जिविताची जर सर रचना तुवें रचल्याय आनी तुज्या आशिर्वादान भरल्याय आनी तुज्या उजवाडाच्या परजळान तूं त्यो दादोशी करताय. देखून हिशोब नासतलो देवदूतांचो दळबार दीस रात तुजी सेवा करता आनी तुजी महिमा रूप रूप बघून निरंतरी तुका वाकणता. थंचे बरोबर आनी सगळ्या सरस्तेच्या नांवान संतोशान आमी तुजो प्रताप गायता. पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेश्वर तूं. सगळ्यांनी संसार भरला तुज्या भावा. पूण सगळी तुका जय. पूण सगळी तुका जय. सर्वेश्वराचे नावे घेता ताका जय. पूण सगळी तुका जय. पूण सगळी तुका जय. पवित्र बापा, तूं भोव व्हरतो आनी सगळ्यो तुज्यो करण्यो जाणवयेच्यो आनी प्रिती मोगाच्यो म्हूण आमी तुका वाखाणता. मनशाक तुवें तुज्या सारक्या रचलोय आनी तुजी आपल्या रचणाराची सेवा करून ताणें सर रचनेचेर राजवडकी चलोवच्याक सगळे सृश्टीचेर ताका अधिकार दिलोय. तुजी आज्ञा मोडून ताणें तुजी इश्टागात होगडायली तरी तुवें ताका मरणाच्या झाडांत सांडूंक नाय. पूण तुका नव्यान सोदून तुजेशी पावच्याक तुजे काकुळटीन सगळ्यांक तुवें आदार दिलोय. परतून परतून तुवें मनशा कडेन करार केली आनी तुज्या प्रावाद्या वरवीं तुजे सोडवणेची वाट पळोवंक तांकां शिकयली. शिकी पवित्र बापा, संवसाराचो तुवें इतलो मोग केलोय की नेमलोलो काळ भरतस तुजे एकल्याच पुताक आमचो सोडवणदार जावच्याक धाडलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं ताणें कूड घेतली आनी अवकार मर्यादावन तो जल्मलो. पातक मात्र सोडून हेर सगळ्यांत आमच्या गतीन तो जियेलो. दुबळ्यांक सडवणीची, कैद्यांक सुटकेची आनी दुखेस्तांक संतोशाची बरी खबर ताणें परगटली. तुजी मांडावळ पुर्ती करूंक ताणें आपकुशेन मरण सोंसलें आनी पुनर्जिवन जावन मरणाचो भस्म केलो आनी नवें जिवीत आमकां दिलें. ह्या फुडें आमच्या खातीर न्हय पूण आमचे पासत मरून पुनर्जिवन जालेल्या आपणा खातीर आमी जियोवच्याक तुज्या पुतान बापा तुजे तावन पवित्रत्म्या पाठयलो. हो पवित्रत्म भावार्थ्यांक ताणें दिल्लें पयलें वर्तें देणें. संवसारांत आपलें काम संपवून
आम मनशांक संपूर्ण पवित्र करच्याक जेजून ताका धाडलो. देखून बापा सासणी कराराची कुणा करून जेजून दवरला तो व्हरतो संस्कार आमी आतां समारंभाक तो सुपवित्र आत्मो ही आमची देणी पवित्र करूं म्हणून आनी अशी ती आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जाव म्हणून आमी मागतांव. संवसारांत आसलेल्या आपल्याचो ताणें सदांच मोग केलो. पूण पवित्र बापा तुवें ताका महिमेवन करचो वेळ पावतस. ताणें आपलो मीत मेर नासतलो मोग दाखयलो. ते जेवणार आसतना ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो, आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पणची. तीस परी जेवण जातस ताणें दाका वायनान भरलेली काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमीस घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नी कराराचें हें रगत फतकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी सुमीस मनशा बसत तें वारावतलें. हें म्हज्या उगडा आसा करात. बवटतसु घोट पर गोटोया. जेसू तुझे मरण आम्ही समारंभता. तुझे पुनर्जीवन पण आम्ही पगडता. तुझ्या येण्यात सौम्याचे सुख आम्ही अप्रेता. मोगाळ बापा आमचे सोडवणे सुगडा आसा आमी समारंभतांव. जेजू मेलो, मेल्ल्या मदें देवलो, पुनर्जीवन जालो आनी तुज्या उजव्या हाताक सडला म्हूण आमी परगडतांव. तो वै बाबान परतून येतलो म्हूण ताची वाट पळयोवन तुका मानता आनी अख्ख्या संवसाराक सडवण दिता तें बलिदान ताची कूड आनी रगत आमी तुका समर्पितांव. बापा तुवेंच तुजे पवित्र सभेक दिल्ल्या बलयेचेर तुजी नदर घाल आनी ह्या एका सुण्यात आनी कालसींत वांटो घेतल्या आमा समेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकेच कुडीन मैपसान एकठांय आनी तुजे महिमेच्या मानाक जेजू सवे एक जिवी बली आमी जावंक निर्मी. बापा जांचे खातीर आमी ही भेटवणी करता त्या समेस्ताची काकूळ कर. भोव करून ताज्या साकरा, भोव करून तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापाची, फ्रांसीस आमच्या गोवळी बापाची, पवित्र सभेच्या समेस्त गोवळ्या आनी सगळ्या मुनियारांची, तशेंच भेटवणी करतेल्यांची, हांगा आजार आसलेल्या आनी सगळे तुज्या परजेची काकूळ कर. तेच परी खऱ्या मनान तुका सोदतेल्या समेस्तांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. शिकी क्रिस्ताचे शांतीन मरून गेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची दया कर आनी जंचो भावार्थ तूं एकलोच वळखताय त्या सगळ्या मेल्ल्यांक तुज्या सुखान घे. दयाळ बापा अवंकार मरिये देवाचे मायेच्या सांगाता आनी तुजे धर्मदूता आनी भक्तां बराबर आम्हा समेस्तांक तुज्या भुरग्यांक सर्गीचें सूख जोडूंक फावो कर. तुज्या राज्यांत पातकाच्या आनी मरणाच्या कुस्तेपणांतले सुटलेले सगळे तुजे रस्ते बराबर आमी तुका वाखणोवंक फावो. त्या क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं ताचे उद्देशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजू
पवित्रत्मेच्या एकपणा स्वर्पद्वेदार बापा स्वर्वंदनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मौनान दवरू ताणें शिकयलेले प्रार्थन धीर घेवन गावुया. आमच्या बापा सगीच्या तुझे नाव पवित्र तुझे राज कायम तुझी खुशी सगळा जाता तशी संसाराचा आमचो दीस पडतो त्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या तशे आमची पातकां बगत आनी आमकां काळेर पडोवन देव नाका पूण वायटांतली आमकां देवा. सर्वेस परसर वायटांतली आमकां निवार दये करून जिविता स्वस्काय आमकां दी. सर्गीचे बागांनी आमचे सोडून दर जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोशा नत्रेक आमकां जे उदारका कळतीन सर पतकांतली सुटय आनी सरांगांतली वाटाय. कित्याक रासवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुमिये जेजू क्रिस्त तुवें तुजे धर्मदुतामुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पतकाचेर न्ही पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार तुजे दीस घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दिन कोडान सांबाळ. तूं जियेताय निराजवड चलयताय ससनाच्या ससना. आमेन. तुमची शांती सदां काल तुमचे सभे आसूं. तुमच्याय सवे आसो. एकामेका शांती दियात. देवाचे शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत. देवाचे शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत. देवाचे शेळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शिली संसाराची पाप काडटा ती ह्या शिलीच्या जिवनाक पयल्यान ती सुभागी. सम्या तुवें म्हज्या आत्म्या भितर येवचे भाग म्हाका फवना पूण तुज्या उतरांस म्हाका भलायकी मेळटली. तुका काळजांत्या घेता संतोषान तुझे मात्र गसेवता. तुझे थंय जेजू आवाज एक जाता तुजेर सोम्या पातयेन हांव रावता. जेजू हांव तुका काळजांत्या घेता संतोषान तुझे मात्र गसेवता. तुझे थंय जेजू आवाज एक जाता तुजेर सोम्या पातयेन हांव रावता. जेजू तूं
जेजू ये तू काळजान बेडार कर या टाण्यान तुका घेव सदां हांव आशेतां आत्मो म्हजो तुका सदां नीत अत्रेकता तुका सेव तो आतां लालेता जेजू ये तू काळजान बेडार कर या टाण्यान तुका घेव सदां हांव आशेतां आत्मो म्हजो तुका सदां नीत अत्रेकता तुका सेव तो आतां लालेता जेजू आमच्या काळजांत आयला. सामुएलान आयकल्या बरींच ताळो आज आमी आयकता. तो आमकां आपयता आनी गूण करूंक आशेता. निराश जाल्ल्या आमच्या जिविताक आशिर्वाद जावन तो आयला. पिडेंत आसल्या ह्या जिविताक भलायकी जावन तो आयला. अंकार बरोवन गेल्ल्या ह्या जिविताक उजवाड जावन तो आयला. ताचें आपोवणें आशिर्वादाचें, कुरपेचें, बेसांवाचें, पेकोवणेचें ताजो ताळो आमी आयकला. ताका युकरिस्त रुपार आमी सेवला, आत्मीक रुपी सेवला. तो जेजू आज आमकां बरीं करता. माथ्या वासोवांचेर आमकां सांगता ताजे सरशीं आयलेल्या समेस्तांक ताणें बरीं केलीं, पिडाशिडा गूण केली. आज म्हजी पिडाशिडा गूण कर जेजू. म्हजी इस्कतकाय पयस कर जेजू. हांवें बळवंत जावन जियोंक आत्म्याच्या जिवितांत जियोंक करपा दी जेजू. म्हजे कोडू मोतोत्मो अभिशेक कर जेजू म्हूण आमी मागया. अर्गां तुका आसुमिया जेजू. ओगळाप तुका आसुमिया जेजू. महिमा तुका आसुमिया जेजू. आराधन तुका आसुमिया जेजू. वंदन तुका आसुमिया जेजू. जय जय तुका आसुमिया जेजू. मान तुका आसुमिया जेजू. हालेलुया 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 हालेलुया. सूर पदवीदार देवा बापा तुझे आशीर्वाद भुरग्यांक शिवलेल्या युकरिस्ताद्वारे कुडीची मोतीचे पेकोण नाका लाभोवन दी. हरी कंकर बनपस बंदडे पिड्याशिडा कुडीत सोड नसो दी. Touch them, Lord. Anoint them, Lord. Heal them for your glory. Hallelujah. Hallelujah. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा तुवें आमकां एका सर्गीच्या उंड्यान दोशी केल्याय, तर एका काळजाची आनी एका मनाची आमी जावच्याक आमची मनां आनी काळजां तुज्या मोगाच्या आत्म्यान भर. ह्या आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवी आसूं. तुमच्याय सवे आसूं. तकले बागावन आशीर्वाद घेवया. सर पदवेदार देव काणवाळेन आपलो आशीर्वाद तुमचेर घालूं आनी सोडून दिवपी जाणवेची वळख तुमकां फावो करूं. आमेन. भावार्थाचे शिकवणेन तो तुमकां पोसूं आनी बऱ्या कारणांनी तिरायेन वाडोवंक तुमकां करपा दीव. आमेन. शांती समाधानाच्या वाटेर तुमचे पावलां सांबाळून तोच मोगाळ देव तुमकां आपणाशी सोलोवन व्हरूं. आमेन. आनी सर पदवीदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशीर्वाद तुमचेर देवूं आनी तुमचे सवे सदां आसूं. आमेन. वचून या क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडोवकार. झडलो उजवाड आमचो फंकून धैर्यान आमी भरून परगट्या क्रिस्ता शांती पासत वावरून नीती पासत सुजोन संत सगळ्यान राखून जावया साच मोगाक
जिसू तू आमचो आदार, मोगान तू आमकां सांबाळ, कृपेचो आमी आसन, दियेशेक सदां काल. जिसू तू आमचो आधार, मोगान तू आमकां सांबाळ, कृपेचो आमी आसन, दियेशेक सदां काल. मुखार पुत्रा सोवे अंकवार मरी आशीर्वाद दिव आमकां. भगवंत कुर्साचे करुवेन निवार आमकां आमचे देव आमचे दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. दिव्यवाणी